नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या वांगडा दिल्लींतल्या आपल्या राबिता घरा बसका घेतली. सुमार 40 मिनटां चलिल्ले ह्या बसकेन पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत केल्ल्या कृतीविशीं प्रधानमंत्र्यांनी नियाळ घेतलो. काल संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी लष्कर मुखेली जनरल अनिल चौहान हांची भेट घेवन लष्कराच्या तयारीविशीं नियाळ घेतिल्लो. जम्मू काश्मीर विधानसभेत आयज पहलगामांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्या 26 जाणां प्रती आपल्यो संवेदना व्यक्त केल्यो. तशेंच जम्मू काश्मीर वाठारांतल्या सामाजीक एकचारान आडमेळी हाडपाच्या यत्नाक एकवटान झूज दिवपाचो निर्धार केलो. ह्या वेळार सभाघरांत 2 मिनटां मौन पाळून मरण आयिल्ल्यांक आर्गां ओंपली. ह्या घडणुके उपरांत केंद्र सरकारान लागू केल्ल्या सुरक्षा उपायांक विधानसभेन मान्यताय दिल्ल्याचो उल्लेख ह्या वेळार जालो. राज्यभरांतल्या सगळ्या राजकीय पक्षांक, धर्मीक आनी समाज फुडाऱ्यांक, तरणाट्या संघटनांक, नागरी समाज गटांक आनी माध्यम आस्थापनांक शांतताय राखपाक, हिंसाचार आनी फूट घालपाक न्हयकार दिवप, तशेंच शांतताय, एकचार आनी घटनात्मक मूल्यांं सांबाळपा खातीर सामुहीकपणान उरपाचो थाराव विधानसभेन मांडलो. जम्मू काश्मीराचे मुखेलमंत्री ओमर अब्दुल्ला हांणी हे घडणुके विशीं सभाघरांत उलोवप केलें. लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की. मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं. ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की. मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं. नहीं भेज पाया. और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे. जम्मू काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी हांणी ह्या घडणुके विशीं सभाघरांत आपलें मत उक्तायलें. Innocent civilians at Pahalgam on 22nd April 2025 and resolves that this House unequivocally condemns the heinous, cowardly acts that resulted in the loss of innocent lives. Such acts of terror are a direct assault on the ethos of Kashmir. The values enshrined in our Constitution and the spirit of unity, peace and harmony that have long characterized Jammu and Kashmir and our nation. This House stands in full solidarity with the victims and their families. We extend our deepest condolences to those who have suffered irreparable loss and affirm our collective resolve to share in their grief and support them in their hour of need. भारत सरकारान 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चॅनलांचेर बंदी घातल्या. हालींच जाल्ल्या पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर भारता आड फटीची म्हायती प्रसारीत केल्ल्यान भारतान डॉन न्यूज, सामा टीव्ही, एरी न्यूज, जिओ न्यूज ह्या सारख्या यूट्यूब चॅनलांचेर बंदी घातल्या. भारत तांच्या लष्कर आनी सुरक्षा यंत्रणा आड उलोवपाक लावपी आनी सामुदायिक संवेदनशील सामुग्री, फटीची आनी चुकीची कथनां पातळावपी ह्या यूट्यूब चॅनलांचेर बंदी घातल्या. ह्या चॅनलांचे 6.3 कोटी परस चड सबस्क्रायबर्स आसात. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या विशीं बीबीसीन खबर दिल्ली. ते विशीं सरकारान हरकत घेतल्या आनी ह्या बातमी विशीं खर प्रतिक्रिया बीबीसीच्या मुखेल्यांकडल्यान कडल्यान पावयल्या. संरक्षण मंत्रालय बीबीसीच्या अहवालाचेर नदर दवरून आसा. हे विशीं भाजपाचे फुडारी राजीव चंद्रशेखर हांणी बीबीसीच्या बातमी विशीं खर प्रतिक्रिया उक्तायल्या. Both these parties had decided for last 35 years it is better to ignore 610 families and their votes and instead appease
a larger Muslim community vote bank, and both these parties, both the left and the Congress, were so busy trying to appease them that they forgot the legitimate rights, they forgot the pain and the torture, or they ignored the pain and torture of these 610 families. भाजपाचे फुडारी संबित पात्रा हांणी काँग्रेसीचे देशद्रोही उलोवप करपाचो आरोप केला. तशेंच लष्कराचे मनोबल दुबळे करपाचो यत्न काँग्रेस पक्ष करता असोय आरोप तांणी केलो. इसके तमाम बड़े नेता जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो देश के आर्मी के, वो देश की जनता के और देश की सरकार के मनोबल को गिराने का प्रचंड प्रयास कर रहे हैं. किस प्रकार से पाकिस्तान का मनोबल बढ़े और किस प्रकार से भारत का मनोबल गिरे, सिद्धरमैया जी के बयान को देख लीजिए. सिद्धरमैया जी कोई छोटे नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के. कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, और वो कहते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए. क्यों? आप पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक क्यों बने हुए हैं? इतले मजगती भाजपा फुडारी शहजाद पुनावाला हांणी काँग्रेस फुडारी विजय वटेडीवार आपल्या वक्तव्यांतल्यान पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यान मरण आयिल्ल्याचो अपमान करता अशी टिका केल्या. राहुल गांधी ऑल पार्टी मीटिंग में आकर बोलते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम सरकार के साथ है, पाकिस्तान पर जो कार्रवाई करनी है कीजिए. और दूसरी ओर राहुल गांधी के ही इशारे पर उनके सबसे खास नेता या तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं या तो हिंदू पीड़ितों का मखौल और मजाक उड़ाते हैं. कर्नाटका के मंत्री थिम्मापुर के बाद अब विजय वडेट्टीवार, जो पूर्व में एलओपी रहे, वो कहते हैं कि धर्म पूछकर मारा नहीं गया. विजय वडेट्टीवार जी से पूछना चाहता हूं कि जो पीड़ितों के और परिवारजनों के बयान आए हैं, एक तो महाराष्ट्र से ही उन्होंने बताया है कि हिंदू और मुसलमान को अलग अलग किया गया, कलमा पढ़वाया गया, जो ना पढ़ सका उसको मार दिया गया, शरीर चेक करके मारा, आइडेंटिटी कार्ड चेक करके मारा. क्या ये पीड़ित झूठ बोल रहे हैं? भारतान आयज फ्रांसाबरोबर संरक्षण करार करून 26 राफेल मरीन झुजारी विमानां विकती घेतली. संरक्षण मंत्रालय आणि फ्रांस सरकाराच्या अधिकाऱ्यांच्या हजेरेन नवी दिल्लीत ही कबलात जाली. या 26 राफेल मरीन विमानांतली 22 विमानां सिंगल सीटर जाल्यार 4 डबल सीटर आसतली. तशेंच भारतीय नौदळाच्या गरजेप्रमाण तांची रचना जातली. या विमानांचो आस्पाव जाल्ल्या उपरांत भारतीय नौदळाची तांक अधिक वाडटली. तशेंच INS विक्रमादित्य आणि INS विक्रांत हांचेर या विमानांचो आस्पाव जातलो. सध्याच्या सुरक्षा उपायांचो एक भाग म्हूण गोंय पुलिशेन 14,000 जाणांची कागदपत्रांची तपासणी आणि चौकशी केल्या. तशेंच 95 लोकांक अटक केल्या. फाटले 3 दीस सेगीत चालू आशिल्ल्या सोद मोहिमेंत बिराडाक रावपी आणि नव्यान रावपाक आयिल्ल्यांची कागदपत्रां तपासपाची मोहीम चालू आसा. उत्तर गोंयांतल्या 5,325 बिराडकारांची तशेंच 2,566 कामेऱ्यांची तपासणी जाल्या. जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्या 2,515 बिराडकार आणि 433 अनोळखी मनशांची तपासणी जाली. या शिवाय 107 हॉटेलां आणि गेस्ट हाऊसाची तपासणी केल्या उपरांत फॉर्म 68C भरून घेवपाचे काम पुलिसांनी केलें. विदेशी नागरिकां सयत 3,318 लोकांची तपासणी जाल्या. दर्यादेग सुरक्षा वेवस्था अधिक खर केल्या आणि जेटी वाठारांत सुरक्षा वाडयल्या. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.